रात्री 11 वाजता आम्ही वारो खूप येयलो हिंगा आणि आमचो शेजारीचो शेड आसा पळय शेड आख्खो येवन आमच्या सगळ्यांचो 4-5 घरांनी ते पडले ते शेड आणि आमकां कोणाकूय काय जावं ना पण जी शेजारी आसा ते बायलेक मातसो चड तकलेन लागलो तेका आणि आमचो यतीन भाई ह्या कावन्सिलर आमी ताबडतोब तेका फोन मारलो. त्यांनी आमकां खूप हेल्प केलो. त्यांनी इलेक्ट्रिसिटीवाल्याक आपयलो आणि सगळे ते आमी एमर्जन्सी ॲम्ब्युलन्साकूय आपयल्ले ते आणि हे सगळे काम करून आमकां दिलो. तेका हांव थँक्यू म्हणटा. 10:30 सुमार असो पावस स्टार्ट जालो आणि जोरान वारो मारपाक स्टार्ट जालो. आमी घरान आसले सगळे पळयताले जोरान वारो मारपाक लागले आणि खडा 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 कोणाचें कितें जालें तेंच काय कळना लागलें. एक्झॅक्ट कितें जालें कोणाक दिसलें आपली टाकी पडली कितें जालें. वयर येवन पळयता जाल्यार हे हांगाचे आमचे हे आहा ते स्लॅब आसले ते स्लॅब सगळे उखलून तेजे वीथ चॅनल तेजे पायप आसले ते सगळे पत्रे सकटूच येयले ते आणि आमचे नेबर आहा भाटकाराचे घरा तेजे सगळे तेजे घरार एंगलार बिंगलार सगळे पडलेले आहा. तितून एक बायल मातशी मायनर अशी इंजरी जाला ताका 3 टाके घातला चिखले व्हरून रोखडे. तशेंच आमी रोखडे मागीर आमचो वॉर्ड कावन्सिलर येतीन रोखडे ताका फोन मारलो. तो देवा सारको रोखडोच धांवून येयलो. हांगची लायट गेली वायरी तुटलेल्यो सगळ्यो ते येतिनान मागीर रोखडे 108 हेका आमच्या एम्ब्युलन्साक आपयले फायर ब्रिगेडीक आपयले. सो आपलो तलाटी अमरीश बाब तो ताका आपयलो तो येयलो रोखडो. इलेक्ट्रीक म्हणजे मनीस येयले आनी रोखडे तेंच्यांनी मागीर ते इलेक्ट्रीक म्हणजे तेंच्यांनी हें बी करून तेणी एमर्जन्सी लायट आमकां स्टार्ट करून दिली. पूण फायर ब्रिगेड काय ती येवंक नासली तेंचे 2-3 कॉल आसले म्हणून ते येता म्हटल्यार मातशें ताका लेट जालो. सो तलाटी बाब हे सगळें पळोवन बीन तेंच्यांनी मागीर रोखडे 108 तेका नेबर आसली ती बायल तिका व्हरून चिखले रोखडे हें करून हाडले ट्रिटमेंट करून हाडले आमी. कितली घरां डॅमेज जाल्या? ना म्हटल्यार 4 घरां डॅमेज जाला. एक ते सतीश यादव तेचें घर डॅमेज जाला. दिनानाथ गोसावी तेचें घर डॅमेज जाला. तशेंच पळोवपाक गेल्यार भाटकारचें मातशें थंय हें जाला. सो आमचें मातशें एक पायपलायन आसली ती मातशी थोडी गेला आनी सायडीचे ते मुन्ना आहा तेंचें हें जाला. काल 11 सुमार वारो येयलो तेन्ना हे ऑपोजीट जे घर आहा पळय न्हू तेंचे वाऱ्या बरोबर न्ही सगळे जे वयली शेड आहा ती सगळी वाऱ्यान ह्या सायडीन येयली आनी तुमी हें पळयता न्ही सगळी फूल शेड न्ही तेंची फूल भितरल्यान येयली भायर सगळी आनी ह्या 2-4 घरांक आमच्या डॅमेज केलें तेंच्यांनी आनी सकयल घरान जी घरान रावताली आई बी पळय न्हू वयल्यान तेन्ना शेड पडली तेंच्या तकलेचेर नवो बिळो पडलो. ती काल आमी हॉस्पिटलान पळयली आनी आमी रोखडोच यतिनाक फोन केलो. यतिनाक फोन केल्या बरोबर यतीन रोखडो येयलो. यतीन फोन रोखडो येयल्या उपरांत तेणी सगळें कॉर्डिनेट केलें हांकां मामलेदार ऑफिसान तेणी सगळ्यांक फोन करून सगळ्यांक आपयले. तलाटी येयलो हांगा काल आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे येयले. पोल्स जे आहा इलेक्ट्रीक पोल्स ते पडले. मागीर तेणी सगळें बंद कर म्हणून तेणी बंद सगळें केलें आनी हय तिणें सांगलां आतां हेका त्या ओनराक कितें क्लेम बी करपाचो तो हें कर म्हणून प्रोसेसींग फास्ट कर म्हणून. यतिनान खूब हेल्प केलो आमकां. 11:15 सुमार म्हाका फोन येयलो म्हाज्या वॉर्डांतल्यान. तेंच्यांनी म्हाका फोन केलो की एक तेजी शेजाऱ्याची एक शेड पत्र्याची शेड जी आसलेली ती खंय तरी हुबून 4-5 घरांचे हेचेर पडली रुफिंगाचेर पडली आनी तेजे एंगल आनी चॅनल जे आसा ते सारके पियर्स करून म्हणल्यार रुफींग पियर्स करून भितर गेले. सुदैवान कोणाक अशी व्हडलीशी अशी कांय हें जावंक ना. फक्त एकूच आमची आई आहा ती म्हाका आसतली 70 वर्सांची थंय तिजे तकलेचेर म्हाका दिसता तो नळो पडून तिका 3 टाके पडले. तेंचे लोकांचे मात डॅमेजीस खूब जाल्ले आसा. राती मागीर अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट हांवें तलाटीक फोन केलो आनी खरेंच वालोर तलाटीक आमच्या अमरेशाक की तो राती फूल नायट हांगासर रावलो आनी जी लायट गेली आमी डिपार्टमेंटाक जे मनशांक आपयले. फायर ब्रिगेड खंय तरी ऑक्युपायड आसलेली ती आतां 10 सुमार परते येतले आनी हेजी चॅनल बीन सगळें जे कितें पडलेलें आहे तें क्लियर करपा खातीर आतां सुरू करतले. तशेंच मागीर आमी पुलिसांकूय फोन केल्या बरोबर पुलिसूय रोखडेच हांगासर येयले आनी सगळ्यांनी मेळून ती बरे भशेन कोऑर्डिनेट करून आमी राती मागीर तांकां लोकांची लायट बीन गेल्ली आहा ती आमी चालू करून दिली आनी आतां बाकीचे उरलेले कितें तें आतां सकाळ फुडें करतले आमी.